आपूण जर गुंड जाल्यार आपले आड एकाय पुलीस स्टेशनात केस कशी ना आरोप करतना ते पुराव्या सकट करात म्हण काणकोणचे आमदार इजिदोर फेर्नांडीस उलयला। काणकोण बीजेपीच्या कांय स्थानिक पंचांनी आनी पदाधिकाऱ्यांनी इजिदोर फेर्नांडीस गुंडगिरीक सपोर्ट करता म्हण आरोप केल्लो। काणकोण बीजेपी पदाधिकाऱ्यांच्या आरोपांचेर इजिदोर आनी ताच्या समर्थकांनी जाप दिली। आमदार इजिदोर फर्नांडीस गुंड आनी तो गुंडगिरीक काणकोणाक प्रोत्साहन दिता म्हूण काणकोणच्या बीजेपीच्या थळाव्या फुडाऱ्यांनी आरोप केल्लो। काँग्रेसीचो जो उमेदवार आसा इजिदोर फेर्नांडीस ताजो बॅकग्राऊंड हो गुंडगिरी हांव पर्सनली केन्नाय तो गुंड किंवा तो झुंडशाही करता अशें हांव म्हणलें ना, पूण ताज्या बळाचेर अनेक जाण हांगा गुंडगिरी करपाक फुडें सरल्यात आनी हाचें उदाहरण आमकां काल जी पंचायत इलेक्शन जालें त्या पंचायत इलेक्शनाक आमकां पळोवपाक मेळ्ळें। पैंगीण पंचायतीक जी घडणूक घडली, सरपंच आनी पंचान भर बाजाराक मारामारी करून घेतली। सरपंचान मारतरीत पंचाल्या तोंडांतल्यान रगत सुद्दां आयलें, पुलीस कंप्लेन जाली, मेडिकल रिपोर्ट जालो। तेन्ना अशें दिसून येता की हें सगळें घडपा फाटल्यान ताजो छुपो पाठिंबो आसा काय कितें। आता इजिदोर आनी ताच्या समर्थकांनी बीजेपीच्या आरोपांचेर जाप दिली। पुरावे नासतना आरोप करूं नाकात म्हूण इजिदोर उलयला। हें खंय सगळे ताका बदनाम करपाचें प्लान। पंचायतीन फेल गेले, आमदारकीत फेल गेले, ह्या फ्रस्ट्रेशनांतल्यान ते आरोप केलो आसा। म्हणजे हे कितें उतर म्हणजे म्हाका तुमी बेश्टोच गुंडा म्हणटाय। हांव एकूच म्हाजें क्लॅरिफाय करता की हांवें गुंडागिरी म्हळ्यार केन्ना करूना ना जाल्यार आख्या गोंयांत खंयचे पुलीस स्टेशनाचेर म्हाजेर केस आहा जाल्यार तें दाखोवचें। आय डोंट केयर, कित्याक हे मरे एक ऑपोजिशन टॅक्टीक कोली टॅक्टीक की इजरान काम करचें न्हू, म्हणजे इजर तितूनच रावता लॉयट तो इमेज डावन म्हाका तें नागना। कित्याक लोकशायेन सगळे एकमेकाक आसताच कोण कितें म्हणपाक, पूण म्हणटा आसतना विथ प्रूफ म्हणा, म्हणजे एक प्रूफ घेया म्हणा म्हाका कितें म्हणपाक जाय जाल्यार। आयज पासून हांवें कांय करूना। काणकोणच्यो 7 पंचायती म्हळ्यार 6.5 पंचायती आमगेल्यो आनी हो नरेश सावयकर म्हणटा तेणी खोला पंचायत दत्तक घेतला आदर्श गांवाच्या स्किमी अंडर। म्हणजे तूं समज आदर्श म्हणटा गांव करपाक सोदता, तुगे एक पंच कित्याक येना? मागीर सांगा तुमी ह्या लोकशायेन लोकांनी एमकां कितलें मारलें सांगात। भडकावपाचेर घाला, लोक शांत आसात ना जाल्यार काणकोणाक ते असले मनीस बीजेपी आसा म्हणून बीजेपी कॅन्डिडेट आयलो, हे म्हजो अनुभव। प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार। शेतकी मंत्री विजय सरदेसायचे काम बरें चल्लां। ताणें अशेंच काम केल्यार गोंय शेतीच्या मळार फुडें सरतलें म्हण काँग्रेस आमदार दयानंद सोपटेचें म्हणणें। गोंयच्या शेतकारांक मॅकनायज्ड फार्मिंग पद्दतीचो शेतकारांनी फायदो घेवचो म्हण मांद्रेच्या आमदारान उलो मारलो। दांडोसवाडा मांद्रेच्या शेतकारां खातीर आमदार सोपटे आनी शेतकी अधिकाऱ्यांनी ट्रान्सप्लांटेशन मशिनाचें उक्तावण केलें। आज जो पयली सुरवात जी केल्ली आहा ट्रान्सप्लांटेशन मशिनाचें इनॉग्रेशन उद्घाटन जे केल्लें आहा, खरेंच हांव शेतकऱ्याच्या वतीन आमदार ह्या नात्यान आमचे जे शेतकी खात्याचे मिनिस्टर जे आसात आदरणीय विजय सरदेसाय हांकांय सगळ्या शेतकऱ्याच्या वतीन धन्यवाद दिता आनी मागता लोकां खातीर प्रामुख्यान शेतकारी खातीर तेंच्यांनी जे पावल जे फुडें घेतला ते मॅकनायज जे शेतकरी म्हणजे फार्मिंग जी म्हणटात ही जास्तीत जास्त आणि पुरेपूर फायदो शेतकऱ्यांक मेळचो हेच्या फुडें, हाच्या खातीर जे स्टेप घेतला तेजेच त्यांनी फुडें वचचें आनी ह्या गोंयच्या शेतकऱ्यांक प्राधान्यान न्याय मेळून दिवचो। आधुनिक उपकरणांचो शेतकारांनी फायदो करून घेवचो म्हूण सोपटेन उलो मारलो। फाटली काही वर्सां दुर्लक्ष जाल्ले शेतकऱ्यांक, म्हणजे शेतकरी आमी उमेद आसली शेत करपाक पण कॉस्ट ऑफ हय म्हणजे लावपाचो कॉस्ट आनी तेजे प्रोडक्शन कॉस्ट हे जुळत नसले। आज योगायोगान जे मॉडर्न आमची जी मॅकनायज शेती जी म्हणटात ते माध्यमातून बऱ्यापैकी ही सुरवात ह्या भागान आमी केल्ली आसा। विनंती करता सगळ्या शेतकऱ्यांक इतकेच न्हय तर ह्याच गोष्टीचो फायदो पुरेपूर तुम्ही घेवचोच। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। घेऊया एक ब्रेक।